केल्लें आसा आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या बळांचेर बारीक लोक वांगडा घेवन आमी जो लढपाक चालू केल्लो तो आयज आमी फॉर्म भरून जवळ एक 15 दीस उरलेले आहा इलेक्शनाक. म्हाका दिसता गोंयचो लोक आनी कलंगूट मतदारसंघाचो लोक हे फावटी न्याय करतलो आनी जावो तो बदल घडोवन हाडटलो. कित्याक कांय दीस पयलीं तुमी पळयलां आसतलें पॉलिटिकल खतखतें जें आमी म्हणटा तें कळंगुटेन नवी दिशा दाखयल्ली आसा. त्या खतखत्याक आमचे जे थोडे सेल्फीश लिडर्स आसा त्या लिडरांनी कितें केलां आनी कितें करूंक ना हें सगळें कळंगुटचे जनतेक खबर आसा. अपेक्षा करता एक न्यू फेस आनी एक यूथ म्हणून लोक हे फावटी आम आदमी पक्षाक आनी म्हाका एक संदी दितले तांकां लागून 5 वर्सां काम करपाक. एकूच सांगूं सोदता लोकांक डिसअपॉयंट करचो ना. मनानसून मरोन लोकां खातीर काम करतलो. हेज्या पयलीं आमी केल्लें आसा आनी करून दाखयल्लें आसा. आनी एकदां तुमच्या मार्फत सगळ्यांक एकूच नमन करून सांगूंक सोदता हे फावटी गोंय आनी कळंगूट वाचोवया. कित्याक जर तर हे फावटी वाचयली ना ती हाती भायर वयतली आनी फुडें ताका कोण वाली आसचो ना. सुदेश बाब, ज्यो एकंदरीत ज्यो घडामोडी आयज कलंगुटान घडटा हेजो कितलोसो फायदो तुका जावं शकता? हें पळय सांगलें तुका हांवें. आयज जे ऑपोजीट आहा ते सगळे व्हडले व्हडले लिडर एक एक पार्टी घेवन ते रावलेले आसा. कळंगूटची जनता पिशिना. कळंगूटचे जनतेन हो सेल्फ डेव्हलपमेंटाचो नाच हो पळयल्लो आसा. आयजूच जर तो मनीस काँग्रेसीन आसा तोच मनीस TMCन वयता, तोच मनीस BJPन वयता आनी BJPचो मनीस काडटा उठटा आनी काँग्रेसीन वयता. म्हाका दिसता ही घोटां आमच्या लोकांक कांय समजना. लोकांनी ह्या फटिंगपणाच्या बाजाराक बळी पडचो न्हू. कित्याक इतले दीस इतलीं वर्सां जालीं ह्या लोकांनी फक्त फटिंगगिरी करून लोकांक फक्त फटयले. आमी जस्टीस दितले, आमी न्याय दितले. कलंगुटान सध्या कॅन्डिडेट खूप आहा. एक म्हणजे आमचे मायकल लोबो, जोझफ सिक्वेरा, ते पयलीं काँग्रेसीन आसले आनी आतां BJPन गेलो. कितलोसो फरक पडटलो तुका? फरक कांयच पडपाचो ना. हे फावटी लोक चेंज मागता. लोकांच्या मनान तो खतखतो आहा, तो वोल्केनो आहा, तो 14 तारखेक इराब जातलो. लोक बटन झाडवाचेर मारून लोकांक कळटलें आनी आख्ख्या गोंयांक कळटलें की हे फावटी तो बदल आनी जो वोल्केनो इराब जावन हो आम आदमी पक्षाचो सरकार आनी आमी देवाच्या आशिर्वादान आनी लोकांच्या आशिर्वादान जैतिवंत जातले. कलंगुटान जे प्रश्न आसा ते सोडोवपा खातीर कितें प्लॅन आमी 2 दिसांनी आमचो मॅनिफेस्टो लॉन्च करपाचो आसा. मायन्यूट स्टडी करून मॅनिफेस्टो केला. लोकांक इतून मॅनिफेस्टो केला. 10 पॉयंट मॅनिफेस्टो आसा. भितून सगळें कवर केल्लें आसा. जावं शेतकार भाव, नुस्तेकार, शेतान वचपी आमचे भाव, जे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आहा पळय तें तितून आमच्या लोकांक युथाक मार्गदर्शन कशें मेळचें, तांकां एक बरें करून ट्रेनींग सेंटर कशें येवचें, आमच्या महिलांक लागून तेंची इकनॉमीक फॅमिली डेव्हलप जावपा खातीर तेंच्या एक घरान 5-6 हजार रुपया एक बायल जोडना सारकी एक पार्ट टायम जॉब जावं फूल टायम जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आमी दितले. हे बाबतीन आमी फाटीं खंयच पडचे ना. लोकांनी एकूचदां विश्वास करून पळोवचो. आनी एक सांगूं सोदता, जे कितें सांगतलो तें करून दाखयतलो. आनी जर तर म्हाज्या उतराक फेल जालो दुसरे फावटी लोकांच्या दारार वयतो ना वोट मागपाक. आनी हे जे कोण आतां मंत्री आहा, जे मिनिस्टर आहा, आसले मिनिस्टर, खोटी आश्वासनां करून तांकां खंयचे काळीज तें म्हाका कळना. लोकांच्या दारार वचपाक बाबा आपल्याक परतून तिसरे फावट आपल्याक बाबा जिखोन हाड म्हणून सांगपाक. त्या मंत्र्यांक ह्याच मायकल लोबो तेजो जागो दाखोवपाची गरज आसा. कित्याक तो बार्देसभर फटाशो मारीत आहा. तो म्हणटा बेजीक जाग्यार घालूंक जाय, नये लोक हाडूंक जाय. अरे तूं खंयचो न्हय,
तुजो तिसरो टर्म चड कोणाचें वायट उलया नाका बरें तें करुया ओके जिंकतालो रे जिंकतालो